पणजेत भरपी अष्टमीच्या फेरयेच्या एका अर्जाची किंमत 27,400 रुपया केल्ल्यान फेरीवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या। अर्ज भरपा खातीर चड पयशे आशिल्ल्या कारणान कांय फेरीवाल्यांनी अर्ज भरपाक न्हयकारले। पणजेत दर वर्सा फेरी पॉइंट ते कला अकादमी मेरेन अष्टमीची फेरी भरता। अंदू ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन भरतली। मंगळारा फेरये खातीर अर्ज भरपाचो निमणो दीस आशिल्लो। हे खातीर वट्ट 400 फॉर्मां लोकांनी भरली। मजगती सोमारा अष्टमीच्या फेरयेच्या फॉर्मा वयल्यान पणजे महापालिके मुखार लोकांनी बरोच बोवाळ घातिल्लो। फॉर्मां घेवपा खातीर लोकांनी पणजे महापालिकेत गर्दी केल्ली, मात तांकां फॉर्मां घेवच्या पयलींच वचचें पडलें। काल जो इशू हांगासर जाल्लो तो म्हणल्यार अष्टम फेरीक जे फॉर्म दितात ती फॉर्मां खंय तरी काल ह्या वेंडर्स जे लोक आसा तांकां दिवंक नासले आनी आयज तांकां सकाळच्या 9 ही फॉर्मां दिवपाक सुरू केली आनी तांचेर एक असो तेंच्यांनी CCPन हें हाडलो अशें लोकांचें मत आसा की 27,400 रुपया 12 दिसां खातीर तांकां चार्ज केल्लेले आसा। तांचें म्हणणें अशें आसा की ह्या 12 दिसांक फक्त आमकां 2 मिटर जागो दिला आनी ताका 27,000 जर कॅश भरिनात जाल्यार तांकां हे फॉर्म मेळचे ना अशें बी तांकां CCPन सांगलां। जाल्यार हाचेर आमी आतां ते लोकां कडेन उलोवया आनी लोकां कडल्यानूच जाणून घेवया की खरें तांकां कितें CCPन कंडिशन घातला किंवा कितें तेंच्यांनी तांकां सांगलेलें आसा तें। पोरू अष्टमीच्या फेरयेच्या फॉर्माची किंमत 5,000 रुपया आशिल्ली, मात अंदू एकदम 27,400 रुपया केल्ल्यान फेरयेवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या। फकत 2 मिटर जागो दितात, येणावळ कमी आशिल्ल्या कारणान इतली चड किंमत आमकां भरपाक परवडना। देखून कांय फेरयेवाल्यांनी अर्ज भरपाक न्हयकारले। कांय जाणांनी धंदो जावपाच्या आशेन 27,400 रुपया भरून फेरयेचे अर्ज घेतले। ऐसी बात है कि गए साल में 5,000 रुपये ले रहा था सबसे, और दे रहा है इतना ही 2 मीटर जगह भी दे रहा है, कम स्पेस, और दे रहा है अभी जो है 27,000 बोल रहे हैं। अभी क्या करें हम लोग, माल वाल सब लेके आके अभी रखेला है। अभी तो हम लोग लेना या तो माल वो जो समुंदर में सटना और निकल जाना, ऐसी हालत अपनी है। तो मैं आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने को क्या है, ये जो वो लोग 27,000 जो बोले हैं ना, उसको कम करके भले ही आप 5,000 लेते थे 10,000 ले लो तो सही है। अरे चुप ना, तो 10,000 ले लो सही है। इतना जास्त बोलेगा तो हम लोग किधर से लेके आएगा? अपना जो अपना तो और कैश का पेमेंट का है, और कैश लेके आना है तो आने का, नहीं तो नहीं आने का। तो यही बात चल रहा है। अपन जो ये जो है 17 तारीख तक बताए वो लोग, वो कितने दिन या वो कंडीशन नहीं है। अभी तो 17 तारीख बोल रहे हैं, 17 तारीख तक बोल रहे हैं, लेकिन जो है ना मैडम हम लोग को उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना ये लोग मांग रहा है। अपन लोग ना छोटा छोटा धंधे वाले लोग हैं, और हमको दे रहे हैं 2 मीटर जगह, बस 2 मीटर जगह में क्या होता है बताओ, और देने का भी 27,000 देने का है। इसके लिए क्या है, आपके माध्यम से क्या करने वाले हो कि फॉर्म लेने वाले हो? अभी देखो मैडम, सब होने के बाद में तुम आ गए, इसकी वजह से क्या है, अभी चंद लोग ना फॉर्म लेके चले गए। अभी हम लोग एक तो क्या है, फॉर्म लेना है तो लेना है, नहीं तो माल पूरा ना समुंदर में सट के निकल जाना है। ऐसा हालत हमारी है अभी। आपके माध्यम से जो होता है तो उनको रिक्वेस्ट करके आप कन्विंस कर लो, कोई पैसा कम करके ले ले। अभी आपने फॉर्म लिया? अभी गैर साल में दिया ना फॉर्म, हम लोग कितना 6-7 साल से लगाता, वही 5,000 रुपये में लगाता था। अभी ये साल 27,400 रुपया ले रहा है। हम लोग गरीब लोग कहाँ पाएगा 27,400? पहले तो 5,000 रहता तो चलो फिर दे देता था, अभी नहीं हो पाएगा हम लोग। हाँ, तो अभी आप फॉर्म नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, कैसे लेंगे? 27,000 रहेगा तभी तो लेगा। हाँ, पहले कितना मतलब फॉर्म का पैसा लेते थे? पहले फॉर्म को 200 रुपये लेते था, म्यूनसिपालिटी को भरने का 5,000 रुपया। हाँ, ऐसा 5,000 6,000 ऐसा। पर अभी आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। हाँ, तो 27,000 नहीं है ना, हम कहाँ से किती दिसता? 27,000 आता भरपाक सांगल्या, 27,000 भरपाक सांगला तांकां तुमकां। सो 27,000 समज कॅश आसा जाल्यार तुमकां हांगासर एंट्री आसा कॅश आयल्या। सो तुमकां कितें दिसता 27,000 हे करतले कितें? स्टॉल तर घालूंक जाय, स्टॉक तर आसा, तो स्टॉल सेल करूंक जाय जाल्यार पयशे खंयचे अरेंज करचे पडले, सो ताका लागून येयल्लो। तुमकां मान्य आसा हे 27,000? करतले कितें? तूं म्हाका सांग कितें करतले कितें? कितें आसा मागणी तुमची एज अ गोंयकार म्हणून? एज अ गोंयकार हाका सांगपा म्हणल्यार कितें,
म्हाजे स्टॉल आसता हांव काल फाटल्या दिसांनी वास्को करून येयला सो सद्या प्रॉब्लम कितें आसा म्हाका स्टॉल जर जाय जाल्यार हांगा बूक करून जाल्यार 27 वर्षाच पडटले म्हाका सो 27,000 वर्षाच हांवें खंय अरेंज करून 27,000 घेवन येयला आय होप आय गेट अ जॉब यू नो दॅट 12 दिसांनी तुमकां दिसता की तुमचे 27,000 I hope. Maybe if I put a shop, I will have everything is correct. पळयता आतां ते म्हणटा 27,000 बोर म्हणून 27 म्हाका भरपा पडले भरच्यात पडल्यात ते कशे भाशेन आनी ताका उपाय ना. पोरू 5,000 आशिल्ल्या अर्जाची किंमत अंदू 27,400 रुपया. जे कोणी धंद्याच्या आशेन 27,400 रुपया भरून अर्ज घेतल्यात ते आतां मायज रेटीन माल विकतले. हातून सामान्य लोकांकूय फटको बसतलो. जाल्यार आतां आमचे वांगडा गोंयकारान सुद्दां हांगासर भासाभास केली की हे जे CCPन हांगासर जे 27,400 दवरला कम्फर्टेबल ना ह्या पयशांनी तरी सुद्दां आपल्या धंद्या खातीर आपूण हें काम करतलो आनी आपणाक जितलो जागो मेळटलो तातूंतूच आपूण जो आपलो धंदो आसा तो चलयतलो अशें आमच्या गोंयकारानूय आमकां हांगासर जाप दिलेली आसा. जाल्यार गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान हर्ष सईत वर्षा आश्वेकर.